गेले एक वर्स जाले आमचे वास्कोचे लोकल्स अगेन्स्ट केटीसी बस स्टँडार जो PPP मोडाच्या अंडर एक प्रोजेक्ट घेवपाचो आहा तेजेर एजिटेशन करीत आसले. तितून आमकां वास्कोचे आमदारान सांगलेलें की तो आमकां मेयाच्या 20 तारखेक एक प्रेजेंटेशन दितलो म्हणून. पूण मेयाचो जून जालो, जुनाचो जुलय गेलो, अजुनूय ताजो पत्तो ना. आतां हो प्रेस आयज आपोवपाचो कारण म्हणल्यार फर्स्ट थिंग परत हांव वास्कोच्या लोकांक सांगूंक सोदता, एक टायमार हो जो कदंबा बस स्टँडाचो जागो आसलो तो आमच्या लोकल फार्मर्सांनी सॅक्रिफायस करून गव्हर्मेंटाक दिलेलो की थंय एक बस स्टँड येवचो म्हणून. आयच्या दिसाक आमी पळोवंक गेल्यार तेजो व्हॅल्यू कमीत कमी एक 100 कोटीकून मायज आसा. तेन्ना हो आमचो वास्कोचो MLA हो जागो काडटा आनी एक दिल्लीकाराक प्रोजेक्ट बांदपाक दिता, ते बी फुकट. आतां मेन हितून पॉयंट हो आहा की हो जो जागो आमचो गोंयचो जागो, आमचो लोकल्साचो जागो, तूं ते दिल्लीकाराक फुकट कित्याक दिता? हेज्या पयलीं एक प्रोजेक्ट 2016 हाडपाक ट्राय केलेलो, तेजे अर्दे कामूय स्टार्ट जालेले, अरावंड 30 CR मोडलेले तेंच्यांनी, पायलिंग वर्क जालेले. तेजेर जेन्ना आमी क्वेश्चन केलो की तेजी अकाउंटेबिलिटी कोण घेतलो काय म्हणून, तेन्ना तो आमदार म्हणटालो की तेच जाग्यार आमी जो न्यू प्रोजेक्ट येता तोच कंटिन्यू करतले म्हणून. तशें पळोवपाक गेल्यार 100 कोटी प्लस 30 कोटी जे टॅक्स पेयराचो मनी 130 crores तूं फुकट दिल्ल्या भशेन जालो मरे तेका. सो हेजेर जबाब कोण दितलो? मेन इश्यू आयज वास्कोन जो आसा तो म्हणल्यार उदकाचो. आमी तेका पयलींच सांगलेलें की लोकांक हांगा लोकल्सांक हार्डली एक 1 hour बसून उदक मेळ्ळ्यार व्हडलें म्हणून. ते पयलीं उदकाचो प्रॉब्लम आहा तो सॉर्ट आवट कर, एक ओवरऑल टँक्स बांद, खंय जागे पयलीं हें कर, फायंड आवट कर. आनी एक तुका आतां 6 म्हयने उरल्या फक्त इलेक्शनाक, तूं इतली घाई कित्याक करूंक सोदता? हो सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, भ्रष्ट जुमला पार्टी सरकार हे बस स्टँडाक विकूंक काडलेलें आसा. टोटल 30,000 स्क्वेअर मिटर जागो आसा, भितरलो ते 16,000 स्क्वेअर मिटर खंय तरी NBCC हेंकां दितात आनी बाकीचो उरलेलो जागो खंय तरी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक दिता. खरेंच तर वायट गजाल आसा. ज्या भशेन स्वप्निलान सांगलां, हांगासर उदीक आमकां सारकें येना, ती पयलीं उदकाची सोय करपाची गरज आसा, सिवेजीची सोय करपाची गरज आसा, तशीच रोड्स वायडनिंग करपाची गरज आसा. हें सगळें करतकूच खंय तरी मेगा प्रोजेक्ट्स हांगा येवपाक जाय. आमी बस स्टँडाचेर अगेन्स्ट ना, आमी डेव्हलपमेंटाचे अगेन्स्ट ना, आमी डेव्हलपमेंट आमकां जाय. वास्कोन कितलीशी 15 वर्सां जाली कांयच जावंक ना, अजून पर्यंत कांयच जावंक ना. आनी फक्त पेपराचेर आश्वासनां मेळटा आमकां. आनी खंय तरी 10 वर्सां पयलीं जो प्रोजेक्ट हाडलेलो पयलींच्या आमदारान, हो प्रोजेक्ट हांव मिडियाच्या समोर हाडूंक सोदता. इतलो सुंदर प्रोजेक्ट आसा हो. हांगासर प्ले ग्रावंड आसा, हांगासर हांव तुमकां सांगता कितें कितें आसा ते हेजेर बरयल्लें आहा. आमी प्ले ग्रावंड आहा, बरें वर्कशॉप आहा, 17 बसीस आयडल पार्किंग करूंक मेळटा, 23 बसीस बस स्टँड म्हटल्यार बस पार्किंग करूंक मेळटा, शटल सर्वीस अरेंजमेंट आहा, 27 रिक्षा पार्क करूंक मेळटा, 32 टॅक्सी मेळटा, पायलट मोटरसायकल 48, 38 शॉप्स आसा, 1000 कार पार्किंग आहा, 1500 कॅपॅसिटीचो हॉल जावपाचो ते आसा. आनी तेच्या भायर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग, जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगान जो वास्कोकारांचो ड्रीम आसा, जे वास्कोकारांक त्रास जाता, मामलेदार ऑफिस बायणा जाल्यार हांगासर बाकीची ऑफिसां वास्कोन, मामलेदार ऑफिस हांगासर जाल्यार हांगा थंय लोकांक खूब त्रास आसा. म्हाका दिसता खंय तरी हेजेर एक फूल स्टॉप मारपाची गरज आसा. कितलींशीं वर्सां जाली आमी हे प्रोजेक्टा खातीर वयर सकयल जाता. आनी हांव मागतां आमच्या वास्कोच्या आमदारा कडेन, ताका रिक्वेस्ट करता की तेणी हेजेर सिरियसनेस घेवचें. वास्को म्युनिसिपल गार्डन हे केन्ना पळयता पळय तेन्ना आमकां हे स्कुलाची याद येता. सेंट जोसेफ स्कूल, म्युनिसिपल स्कूल, तशेंच गव्हर्मेंट स्कूल, हे तिनूय स्कुलां मेळून थंय आमी एक प्ले ग्रावंड असो आमी खेळटाले. तशेंच हे सिटी वाठारांचे लोक येताले आनी खेळटाले आनी एक तांचो ओपन स्पेस प्ले ग्रावंड कसो आसलेलो. पूण आतां 2 वर्सां जालीं थंय एक करोड भर कितें फंडींग येयलें म्हणून थंय एक स्ट्रक्चर बांदलेलो गेलो. ते एक सिटी कावन्सिलर जावन आसा आमदाराची मिसीस, तिणी एक थंय
एक करोडाचो प्रोजेक्ट हाडलो आनी तितून एक मोठी कपड्याची टोपी कशी घातली, ताका ना अकावंटेबिलिटी आनी ताका कितें पयशे स्पेंड केले तेजेर कांय आजून तेजेर अकावंटेबिलिटी ना. तितून कितें जालें, जाग्याची नाशाडी जाली, भुरग्यांचो प्ले ग्रावंड वेस्ट जालो आनी खंय तरी एक लँड स्कॅम म्हटलें जाता भितर. तसोच एक अपेरंटली सिमिलर एक प्रोजेक्ट वास्को KTC बस स्टँडार PPP मॉडेलार हाडपाक सोदता पळय, तितून सुद्दां 18,000 स्क्वेअर मिटर लँड जो NBCCक दिता तो एक मोठो स्कॅम. हे आमी केजेर उलयता, हे आमी RTIचेर उलयता, हे KTCलान काडलेले RTI हे हांव प्रेसांकूय दितलो आनी तुमच्या मार्फत हे लोकांकूय पावनी. कित्याक हेजेर तो आमदार सदांच उलयता आमी लोकांची दिशाभूल करता, लोकांक मिसगायड करता. आमी मिसगायड करपाक हे कितें आमी घरा कडेन छापून हाडूंक ना, आपणा बाजारांत वचून टायप करून हाडूंक ना. हे KTSLच्यान काडलेले आसा, रायट टू इन्फॉर्मेशन. तुका जाय नाल्यार तुमी वचून KTSLान कंप्लेंट घालची कितें आमी ते मिसगायड करता म्हणून, मिस इन्फॉर्मेशन दिता म्हणून. हांव ताका सांगूंक सोदता ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ जॉब भुरग्यांक सांगता की लायक कर आपल्याचे पोस्ट, हे कर. तितून आयच्या सरकारान तुमचे 4 वर्सां जॉबां विकून काडलेली आसा आनी केन्ना आतां एक वर्स उरला तेन्ना आमी हे म्हणटाले कितें जॉब विकला गेला कितें म्हणटा. हितून तुमच्यो सगळे पुलीस स्टेशनार कंप्लेनी आसा जॉब सेलाच्यो. हांगा तुमी जॉब दिवपाचे लायकीचे उरोवंक ना म्हणून तांकां लोकांक ते मिसगायड करनाका. वास्कोच्या आमदाराक सत्तेर येवन 4 वर्सां 4 म्हयन्यांनी एक्झॅक्टली 24 दीस जातात. तशेंच भारतीय जनता पक्षाक गव्हर्मेंट फॉर्म करून आनी वास्कोकारांक एक मोठो बस स्टँड दिवपाचो आश्वासन दिवन आयज त्या आश्वासनाक 14 वर्सां 4 म्हयने आनी 23 दीस जातात. तरी सुद्दां हेंचे कडेन हो बस स्टँड आयज बांदपाक जालो ना. हांव पयलीं पासून सांगत आसा की हो सरकार फक्त एक आश्वासनाचो सरकार म्हणून आनी आमच्या आमदारान लोकांक कशें आश्वासन दिवचें तेजेर म्हाका दिसता एक PhD केल्ली आसा. 4 वर्सां जाल्या नंतर ताका खंय तरी याद जाली की हो बस स्टँड बांदपाची तेणें लोकांक विश्वास घेवन वोट घेतलेले आनी ते 4 वर्सां जाल्या नंतर ताका जेन्ना याद जाली तो आतां तो बस स्टँड वास्कोकारां खातीर येवन म्हणपाक लागलो की आपणा कडेन बऱ्यांतलो बरो प्लॅन आसा, मोठो प्लॅन आसा आनी त्या लोकांक सगळ्या वास्कोकारांक कॉन्फिडन्सार घेवन हांव तेजें एक प्रेजेंटेशन घेतलो आनी 20 मे ते प्रेजेंटेशनाची डेट ठरयल्ली. 20 मे जावन गेली पूण तो प्रेजेंटेशन मात कोणाक मेळोंक ना दिसूंक ना. 10 जून ही दुसरी डेट येयली. तरी वास्कोकार आजून पर्यंत जून जालो, जुलय जालो, आतां ऑगस्ट येयला पूण वास्कोकार आजून त्या प्रेजेंटेशन रावता पूण तें प्रेजेंटेशन मात जालें ना. आयज हें प्रेजेंटेशन जें तेणें आमकां सांगलां जें दिवपाक ताका जायना जाल्यार हांव मिडियमाच्या माध्यमान हें सांगपाक सोदतां की जर ताका हें प्रेजेंटेशन दिवपाक जमना जाल्यार तेणें म्हाका सांगचें. हांव तुका एक बरो प्रेजेंटेशन दितां आनी हें दाखोवन दिता की हो प्रोजेक्ट जो वास्कोन येवपा हा PPP मॉडेलाचेर तो प्रोजेक्ट वास्कोकारा खातीर कसो वायट आनी तितून कितले ट्रॅफिक कंजशन जावं, तुजे सिवेज इश्यू जावं, तुजे उदकाचो प्रॉब्लेम जावं, तो कसो आनीक वाडोवन घालतलो तो हांव तुमकां दाखोवपाक सोदतां. आतां ते हेचेर काबार जाली आमचे सगळे मार्केट 3rd फ्लोर आनी एक 3rd फ्लोर बांदलो तुवें. वयर कितें बांदलां कोणाक तें? आमगे भयणान सांगलो तुका 3rd फ्लोर बांद म्हणून. तो MOU मरे हांव नको, तो MOU रायट आहा काय रॉंग आहा म्हणजे रायटू आहलो तो MOU एज पर हेजेर ना दिसता म्हाका की त्याचेर आमच्या लिगली कित्याक तुमी तेन्ना लोकांक पिश्यांक काडून MOU करून घेयलो नाका जालोलो आनी 3rd फ्लोर बांदलो तुमी. 3rd फ्लोर कोणा बांदलो? कितें आहा थिंगा? कितें बांदपा लागून बांदलो? कितें डान्स करपा लागून? की तियेत्र आहाय, नाटकां जावपा आहाय, कितें जावपा आहा रे ताजी? हें सांग मरे तूं लोकांक बेश्ट पिश्यांक काडनाका. मार्केट आपणान बऱ्यांतलो बरो केलो म्हूण सगल्यांच्यान फालतूर मार्केट तुवें बांदला. चोडांच्यान चड फालतूर मार्केट तुवें वास्कोन बांदला आनी सगळ्या सांगोन भोंवनाका की आपूण वास्कोन केन्ना डेव्हलपमेंट जावना ते भाशेन केलें म्हूण. केलें तुवें, पायप धाकली गायलें. बऱ्यांतलो बरो मार्केट बांदलो तुवें पूण पायप धाकली गायलें. आयज फसलो तूं त्या पायपाचेर आनी आमकां चॅलेंज करनाका. आमकां उलयताय तांकां आमी चोय
सगल्यांक मरे देवान जीप दिल्या हाड नासलोली उलोवपाक. कित्या उलोवपाक दिल्या? स्वत उलोवपाक. आनी तुकोड जायना तें स्वत उलोवपाक. आनी तुजे बारा जे मनीस आहाय न्हू तेंकाय खबर ना उलोवपाक.